काल जो हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जालो आनी खांडेपारचो एक भुरगो ह्या रस्त्यार ताका अपघात जालो येयलो म्हणल्यार गाडये पोंदा पडोन आनी लोकांचो मागणी आशिल्ली डिमांड आशिल्लो की ह्या हायवेचेर दोनूय सायडीच्यान कंटेनर ट्रक पार्किंग करता म्हणून आनी हे सायडीच्यान कसलीच जेन्ना फॅक्टरी ना एक आहा ती उसगांव पण तरी आसतना ट्रक सगळे हाडून हांगासर रस्त्यार पार्किंग करता आनी ह्या रस्त्याक मदीं मिडिया ना आनी ह्या मिडियन आसलेल्या कारणान हे मोठे मोठे कंटेनर आहा ते हांगसरल्यान टर्न मारता हांगासर आनी खुबशे अपघात जाल्ले आसा आनी ताका लागून लोकांनी हो आवाज उठोवन शेवटाक आयज हो मिडियन सरकारान तात्पुरतो पायपां आनी बॅरिकेड घालून सद्या बंद केल्लो आसा आनी हो कायमचो स्लॅब घालून हे काही 2 दिसां भितर हे फूल बंद करून हांगसरलो मिडियन जो आहा म्हणल्यार कोणाकूच व्हडली गाडी जी आहा हांगसरल्यान टर्न मारूंक मेळची ना वेरेज जे सकयल्या वटेनचो गांव आसा कोपरवाड्यार तांकां फक्त 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरांक लागूनच तितलोच जागो तेंच्यांनी अवेलेबल करून दवरलेलो आसा पण आनी आतां लोकांनीच सांगलां तशे प्रमाणे सपोज जर हांगा परत पार्किंग करपाक सपोज जर गाडयो लागल्यो जाल्यार परत एकदां लोक रस्त्यार येवन ह्यो गाडयो काडपाचो प्रयत्न करतले म्हणून आमी सद्या हांगा ज्या जाग्यार कुट्टी आसा ज्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणान ट्रक पार्किंग केले गेले वयताले आमी जायत्या वेळार फाटले 15 ते 20 वर्सां ट्रक पार्किंगाचेर आवाज उठयल्लो पण केन्नाच हार्ड एंड फास्ट एक एक्शन जाली ना ट्रक पार्किंगाचेर कित्याक हांगा भयंकर मोठी पॉलिटिकल लॉबी चलताली ताका लागून म्हाका खंय तरी दिसलें की हो मिडियन जो आहा पळय न्ही अनऑथरायज जो एज पर प्लेन नॅशनल हायवेच्या प्लेनाचेर ना हो मिडियन एक भयंकर मोठो कारणीभूत आहा हांगा ट्रक पार्किंगाक लागून त्या प्रमाणे हांवें ऑक्टोबराच्या 11 तारखेक 2022 डेप्युटी कलेक्टराक एक कंप्लेन घातली की हो अनऑथरायज मिडियन जो आसा तो क्लोज करचो ताका लागून हांगा इलिगल ट्रक पार्किंग जाता आनी एक्सिडंट जाता खूब जाण आपले हँडिकॅप जाल्ले आसा काही लोक मेल्ले आसा त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान व्हेरी नेक्स्ट डे ट्रॅफिक सेलाक लेटर केले की आपणाक 8 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो मिडियन शूड वाय शूड नॉट बी क्लोज त्या प्रमाणे ट्रॅफिक सेलान इन्स्पेक्शन घेतले आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट केलो की हांगाचें ट्रक पार्किंग चल्लां हांगाचें एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट मिडियन एंड इट मे बी क्लोज फॉर परमनंटली सो त्या प्रमाणे ते इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घेवन डेप्युटी कलेक्टरान नॅशनल हायवेक डायरेक्शन दिलें की तो जो मिडियन आसा तो एज पर ट्रॅफिक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इट शूड बी क्लोज परमनंटली म्हणून सो आमी त्या प्रमाणे आज हांगा सकाळीं फुडें येयले नॅशनल हायवेचे ऑथॉरिटी येयली आनी तेंच्यांनी तो क्लोज केलो आतां फक्त इशू कितें जाला की काही कोपरवाड्याले भुरगे येयले आनी ते आमकां म्हणले की एक्चुअली 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर वचपा उपरांत आमकां दवरा कित्याक नॅशनल हायवे जेन्ना बांदलो तेन्ना ताका प्रोविजन दवरलें ना नॅशनल हायवेन ताका लागून तेंच्यांनी डिमांड केलें की आमकां एक 3-4 मिटर ओपन दवरचो पूण तांकां लागून थोडो ओपन दवरला आनी जी पायपां घाता तें कारण इतलें की तेंचे कडेन परमनंट क्लोजर करपाक ते कॉन्क्रीट घालपाक मशिनरी ना हायवे कडेन ताका लागून सद्या टेम्पररी हें क्लोज केल्लें आसा हांव स्पेशल थँक्स मागता डेप्युटी कलेक्टर सिताराम सावळ जेणे हे पब्लीक इंट्रस्टान हार्ड एंड फास्ट आपले सगळे फॉर्मिटी केल्यो तशेंच आनीक स्पेशल थँक्स मागता हांव आमचे PI ट्रॅफिक सेलाचे बाब कृष्णा सिनारी तेणें बीन रिपोर्ट दिलो ज्याच्या आदाराचेर आज हे फास्ट काम बंद करपाचें जाल्लें आसा फक्त वायट अशेंच दिसलें एकूच गजालीचें म्हाका सदांच लायफान खटकतालें की होच जर मिडियन पयलीं बंद केल्लो जाल्यार 2 दिसां पयलीं जो एक्सिडंट जावन म्हाजो फ्रेंड म्हाजो आमी गांवचो बाब अशोक नायक एक्सपायर्ड जालो तो एखादो वाचतलो आसलो अशे कितलेशेच लोकांचे पांय गेले ते वाचतले आसले ताका लागून म्हाजी मागणी आसा हायवे कडेन की जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन करता सायडीक बॅरिकेड्स करून वांगडा एरिया क्लोज करून उडया आनी ओपन मिडियन सोंपेपणी दवरूं नाका कित्याक हे जे कारणीभूत जाल्ले पळय हे सगळे ओपन मिडियनाक लागूनच कारणीभूत जाल्ले आसा ताका लागून ह्यान फुडें अश्यो घटना घडच्यो न्ही पूण तेजेर ताका लागून पब्लीक इंट्रस्टान फास्ट काम करचें आमी पळयता की फोंडा तालुका जर पळयत आमचे धवळे बायपास बेतोडा बायपास बायतो खॉल टू आमिगोस हॉटेल तशेंच MRF कडेन नेस्ले कडेन जवळ जवळ 1000-2000 ट्रक पार्किंग केल्ले गेल्ले आसता ताका लागून सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा की तेंच्यांनी इंडस्ट्रियल झोनान त्या इंडस्ट्रियल झोनान स्पेशली कित्याक खांडेपार इंडस्ट्रियल झोन ना म्हणटकूच खांडेपारा पार्किंग हब करपाचो प्रश्न येना हांव मागता बेतोडे एक पार्किंग हब जावचो तसोच पुणे आनी मडकय पार्किंग टर्मिनल्स करचे आनी तांकां ते सेटल करचे कित्याक आतां हांगाचे चडशे ट्रक आसा 50% मडकयचे आसा तांकां थंय प्रोविजन ना म्हणटा हांगान वतल्या हे इल्लिगल चलतालें पूण ह्यान फुडें आमी चलोवन घेवचें ना एखादी कोणें जर हे प्रयत्न केले पांय पाकून हांगा परत पार्किंग करपाचे जर आमी सगळे रस्त्यार येतले अशें आमी सगळ्यांनी ठरयिल्लें आसा कुट्टी खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.